किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण क्रिस्तते भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी आमी हर एका सोनवारा पवित्र सभेच्या संतांची चरित्र्या आनी तांचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं समजून आसांव नियाळ करना आसांव गेल्या 3 हप्त्यांनी आमी आविलाची सांत तेरेस कार्मेलीत वर्दीची सुदारकी ह्या घडणार म्हणून आमी म्हणयत तिच्या जीवन चरित्र्या विशयंत सविस्तर तरान नियाळ केल्लो आज तिच्या आध्यात्मीकपणा विशयंत आमी नियाळ करया आविलाची सांत तेरेस इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंटाची वडील जावन आसतना तिणें ह्या सिस्टरा मदें सुदारण हाडच्या खातीर कुर्साच्या सांजुवांक आपोवणें दिल्लें कुर्साचो सांजुवांव एक महान व्यक्ती खंडी जावन हें सुदारण हाडटलो म्हणलो भरवसो तिका आसुल्लो 5 वर्सां कुर्साचो सांजुवांव ह्या इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांचो आत्मीक डिरेक्टर जावन आसुल्लो कॉन्फेसर जावन आसुल्लो आनी ताणें जायतें सुदारण ह्या सिस्टरां मदें हाडलें तांचे मदें दैवीक अणभोगाचें जीव तिणें बीन
ताणें ओंपलें आनी हर एकल्यांनी दैवीक मार्गान कशें चलचें म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. ती ह्या कॉव्हेंटाची वडील जावन आसतना 1592 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 18 तारीखेर ती सांव जुआंवकडची कुमगार सेवता आसतना तिका ह्या संवसारान मेळयेंत आशिल्ल्या सर्व देण्या प्रास उंच देणें आत्मीक रेस्पेर म्हणल्यार स्पिरिच्युअल मॅरेज हें भाग तिका फावो जालें. आत्मीक जिवनांत सांत तेरेज आमकां सांगता सबार हंत आसात. पयलो हंत तोंडपाशी मागणें, दुसरो हंत नियाळ, तिसरो हंत आमी आनीकी गूण तरान नियाळ, त्या उपरांत देवूस आमकां ताच्या आत्मीक तरान ताचे ससीन व्हरता. अशें ताच्या त्या एकवटांत तो आनीकी आमकां गूण करता आनी ह्या एकवटाचो एक हंत जावन आसा आत्मीक करार, स्पिरिच्युअल बिट्रोथल, आनी निमाणो हंत जावन आसा स्पिरिच्युअल मॅरेज म्हळ्यार आत्मीक रेस्पेर. ह्या आत्मीक रेस्पेरांत कशें ह्या संवसारांत आमी पळयता दोगां मदें रेस्पेर जाता आसतना देवाच्या उतरांनी ह्या फुडें ती दोगांनी बगार एक जीव एक मांस एकच जावं पावतात. तशेंच आमच्या आत्मीक रेस्पेरांती देव आनी मनीस, दैवीक मनशाचो आत्मो देवातय एक जाता. त्या उपरांत ती एकच जावन जियेतात म्हळ्यार मनशाची खुशी, दैवीक खुशी मनशाची खुशी जावं पावता. हाका आत्मीक रेस्पेर या स्पिरिच्युअल मॅरेज म्हणून आमी म्हणटा. आविलाच्या सांत तेरेजान आपले आत्मीक जीवन विवारसून ती 4 बूक बरयल्ले. हे 4 बूक अशे जावन आसात. पयले द बूक ऑफ लायफ, तिच्या जिणेची कथा. दुसरो संपूर्णकायेची वाट, द वे ऑफ परफेक्शन. तिसरो भितरलें कोटें, द इंटिरियर कॅसल ऑर द बूक ऑफ मॅन्शन्स. चवथें द बूक ऑफ फाउंडेशन्स म्हळ्यार कॉव्हेंत आरंभ केल्ल्याची चरित्र्या. अशें 4 बूक तेणें बरयल्यात आनी सुरविल्ल्या 3 बुकांनी द जिणेची कथा, संपूर्णकायेची वाट आनी भितरलें कोटें ह्या 3 बुकांनी सविस्तार तरान तिजें आपलो आत्मीक अणभव आनी कशें हेर सिस्टरांनी ह्या मागणे आनी वरेसवांद्वारी दैवीक अणभव मात्र न्ही बगार दैवीक एकवट जोडयेत ह्या विशीं तिणें सविस्तार तरान विवरसिलां. हे बूक तिणेंच तिच्याच स्वंत इच्छेन बरयल्लें न्ही बगार हे बूक तिच्या कॉन्फेसरांनी तिका बरोवंक सांगिल्लें. देखून तांणी सांगिल्लें की तुवें दैवीक अणभव जोडलाय आनी हो दैवीक अणभव तुवें मात जोडिल्लो न्ही, देवान तुका कुमक केल्ली आनी हो अणभव हेरांतय तुवें वांटून घे जाय. तांच्या आत्मिकायेंत हो उपकारतलो. देखून हे अंश तूं बरय आनी तुज्या सिस्टरांक आनी तशेंच हेर लोकांकी हातूंत मस्त उपकार जातलो म्हणून तिणें सांगलें. अशें तिणें हे 4 बूक बरयल्ले. ह्या बुकां विशीं मोठ्या तरान प्रत्येक जावन सुरविल्ल्या 3 बुकां विशींत आमी मोठ्या तरान पळोवया. पयलो बूक तिणें बरयल्लो जावन आसा जिणेची कथा, द बूक ऑफ लायफ.
ही फादर पेद्रो इबाने जॉन हाणें बरोवंक तिका हुकूम दिल्ली. सुरवेर तिची आत्मीक स्थिती तिच्या गुरूक आत्मीक डिरेक्टराक ती कळयता. उपरांत तिच्या मागण्या विशयंत ताका 11 आवास्वर कुडसिता आनी हातूंत सतीपणाच्या पैनार तिणें काडिल्लीं मेटां दाखोवन दिल्यात. हातूंत तिची पातकां आनी अवगुण तपशीलतरान विवारसूंक तिच्या कॉन्फेसान तिका आड वारले जाल्यार ती आपूण एक व्हडली पातकीण म्हणून ती ह्या बुका द्वारी रुजू करता. हो बूक देवान तिका केल्ल्या काकुळटीचो बूक म्हणून आमी जाणा जावयेत. कशें सांत आगुस्तिनाक पातकी जावन आसली देवान कन्वर्टर केले, तशेंच ती चिंता हांव पातकी जावन आसल्यार संवसाराच्या वोडण्यांक वंदोण्यांक बली जावन आसल्यार देवान म्हजे दयाळ दाखयली आनी म्हाका हो आत्मीक अनुभव ताणें दिलो. देखून कश्यो तिणें पयल्यो तिका थाळण्यो आसुल्ल्यो, वंदोण्यो आसुल्ल्यो आनी कशें दैवीक ताळो तिका येतलो आनी क्रमेन ती कशें संवसारांतल्यान मेकळी जावन दैवीक कुशेक तिणें कालती मानगालो ह्या विशयंत तिणें सविस्तार तरान हातूंत बरयलां. तिचें चिंताप तशें उलोवणें शीद आनी कडाकड दाक्षे नासतना ती उलयतली. सांगातास तिच्या उतरांनी दयाळाय आनी सादेपणूय आसलें. लेन तुवाय आनी विनीतपण तिचो बुन्यादीचो शेगूण म्हणयेत. कविता आनी गायनां तिच्या उलोवण्यांत रिगोवन ती अलंकारीत ती करतली. अशें कशें ती उलयता तशेंच ती बरयता. उलोवचीच शैली तिणें आपल्या बरोवण्यांत घाली आनी अशें तिचो तो बूक रुचीक आनी भोव आकर्शीक जालो. तिणें बरयल्लो दुसरो बूक जावन आसा संपूर्णकायेची वाट, द वे ऑफ परफेक्शन. तिचे काल आसलेल्या सिस्टरांक शेगुणां आनी मागण्या विशयंत दिल्ली तरबेती हांगा आटापून आसा. मागण्यांत तिका लाबिल्ली गूढ समजोनी हातूंत मेळटा. पयल्या 15 वसरांनी क्रिस्तांव वैराग्याची म्हळ्यार एसेटिसिझम हाची समजोनी ती दिता. कशें आमी संवसारांतावन मेकळें जाय आनी वैराग्य ह्या एसेटिसिझम आदारी जाय ह्या विशयंत सविस्तरान ती समजयता. उपरांतल्या 10 वसरांनी ध्याना विशयंत शिकयता. अकरेक आमच्या बापाचें मागणें ती देवशास्त्री न्ही जाल्यार सोबीत तरान ह्या आमच्या बापा मागण्याचो अर्थ सविस्तरान ती सोडून सांगता आनी कशें आमच्या बापा मागण्या द्वारे आमी देवा थंय एकवट जोडयेत म्हणून ती दाखयता. सुरवेर ती म्हणटा की एका चडतावजान सर्व लोक तोंडपाशी मागणें करतात. तोंडपाशी मागणें कीळ तराचें या सकयल्या तराचें मागणें न्हय. ती म्हणटा तोंडपाशी मागण्या द्वारे आमी देवा थंय एकवट जोडयेत. ह्या तोंडपाशी मागणें म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा ताचेर आमी ध्यान दवरी जाय. आमी कोणां कडेन उलयता म्हळ्यार देवा कडेन आमी उलयता हाचें ध्यान आमी दवरी जाय. आनी तिसरें कोण उलयता, हांवूच उलयता. जर तर हो अणभव म्हाका आसल्यार ह्या 3 संगतीचो अणभव म्हजे थंय आसल्यार ह्या मागण्यांत तोंडपाशी मागणें एक निस्तीक मागणें जावंक साध्य आसा. आनी ती म्हणटा की सबार जण म्हळ्यार सुरविले मठवासी सैती तोंडपाशी मागणें म्हणूनच देवा थंय तांणी एकवट जोडला. अशें ती म्हणाली
या संपूर्ण कायाच्या मागण्याच्या वाटेन आमी वसा जाय तर 3 शेगूण आमकां भोव गरजेचे. पयलो शेगूण जावन आसा कालतेपण. देवातय आमी कालते जाय. कशें कालते मागणें मोडां बेसांग करून सर्गरा जापावता. वांजेलांत आमी वाचता जेजू हें उदाहरण दिता. एकलो फारिजेव आनी एकलो पातकी देवळाक मागणें करूंक आयले. फारिजेव आपलो अहंकार बडाय कोचून तो सांग लागलो, देवा हांव हेरांक दान दितां आनी हांव हें करतां तें करतां, उपवास करतां, मागणें करतां, हांव ह्या पातक्या बरी न्हय म्हणून आपली बडाय कोचूंक लागलो. पूण तो पातकी सुंकागार तो भितर येवंक सयती धैर्य घेनासतना आपलें हृदय बडोवन तो म्हणालो, देवा म्हाका बोक्षी, हांव एकलो पातकी. आनी जेजू सांगता, देवळांत भितर येता आसतना वो फारिजेव चिंतलो हांव एक नितीवंत मनीस देवा मुखार, आनी पातकी चिंतलो तो पातकी म्हणून. पूण देवळांत भायर येता आसतना तो फारिजेव आपल्या अहंकाराद्वारी पातकी जालो आनी तो पातकी आपल्या कालतेपणाद्वारी नितीवंत जालो, बरो मनीस जालो. देखून साविलाची सांतेरे सांगता, आमचे थंय कालतेपण भोव गरजेचें. कालतें काळीज ना तर आमी देवाक मेसवंक खंडीत जावंक शकना. सा अगुस्तिनान सांगच्या प्रकार मुरी मायेंतय हेंच अजाप घडलें. मुरी माय कालतेपणान म्हणाली, हांव जावन आसा देवाची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी ह्या कालत्या उतरांद्वारे सर्गस तिच्या उदारी आयलो. म्हणजे देवूच सर्गतावन देवून तिच्या उदारी येवन जल्मालो म्हणालो सांत अगुस्तीन. तर ती पयले म्हणटा, कालतेपण आमकां आमच्या मागण्यांत भोव गरजेचें. कालतेपण ना तर आमी देवाक मेसवंक असाध्य आनी आमच्या मागण्यांत आमी प्रगती जोडूंक आमकां असाध्य. दुसरो शेगूण जावन आसा ती म्हणाली, आमचे थंय आसा जंय संवसारांतावन मेकळेपण, डिटॅचमेंट. आमी ह्या संवसारांत आसतना ह्या संवसाराच्या वस्तूंक लब्ध जाता. आमी चिंताव की आमी ह्या संवसाराचे मनीस, ह्या संवसारांत आमी निरंतरी आसतले. देखून ह्या संवसाराच्या वस्तूंक, पयशांक, ह्या धनाक, दिरव्याक, ह्या हांगाच्या मनशांक आमी लब्धण आणटोन आसा. कितें म्हणसर ह्या सरसंगतीक आमी आणटोन आसा तेन्ना आमी आमच्या जिणेंत मागण्यांत प्रगती जोडूंक साध्य ना. तिसरें, आविलाची सांतेरेज म्हणाली, आमचे थंय आसा जंय पेल्यासो मोग, द चॅरिटी. आमी हेरांतय देवाक आमी पळय जाय. केन्ना आमी हेरांतय देवाक पळयता तेन्ना तोच देव आमकां आमच्या मागण्यांत प्रगती जोडूंक साध्य करता. देवाची भरपूर देणी आमच्या काळजांत तो ओतता आनी अशें ताच्या कृपेद्वारे आमी आमच्या मागण्यांत प्रगती जोडूंक शकता. आविलाच्या सांतेरेजान बरयल्लो तिसरो बूक जावन आसा इंटिरियर कॅसल या बुक ऑफ मॅन्शन्स. 1570 आनी 37 जुनाच्या 2 तारीखेर हिने वो बूक बरोवंक आरंभ केल्लो आनी नोव्हेंबराच्या 5 तारीखेर तो आखेर केल्लो. हातूंत तेरेजाचें पिकें चिंताप मेळटा. कार्मेलीत डिस्काल्स वड्डीच्या फ्रात ग्रेशनान वो बरोवंक तिको वत्ताय केल्लो आनी हांगा आपल्या आत्म्यांत कितें घडलें नांव सांगनासतना ती विवारसिता. आनी हाचें प्रेरण तिका देवानच दिल्लें. कित्याक म्हळ्यार वो बरोसो नमुनो देवानच तिच्या मोतींत दाखयल्लो खंय.
वज्राचें एक ग्रह तिका दिसलें तें एका कोट्या बरी आसलें तातूंत 7 कुडां आशिल्लीं तांच्या पैकी भितरल्यांत महिमेचो राय परजळोन आसुल्लो कोटें जावन आसा ओतमो आनी तो धैर्यान आपणाचेर जैत व्हरून आपणा भितर रिगता मागणें ह्या कोट्याचें दार 7 कुडां उतारतना सगळ्यांच्या भितर आशिल्ल्या देवा कडेन आमी एकवटता पयल्या कुडांत आमी पावता आसतना देवाची कृपा आमकां धरता जाल्यार विकाळ दुस्मान आमच्या भोंवतणी आसतात तो रायाचो उजवाड आमकां मेळोवंक आड रावतात हे जावन आसा ताळण्यो आनी तशेंच आमचेरच आमकां आसचो विश्वास ह्या बडाई देवाचेर पातयेना जावचें केन्ना आमी देवाचेर पातयेता तेन्ना आमी दुसऱ्या कुडाक रिगता आनी ह्या कुडांत आपल्या बेसा भायर आशिल्ल्या राटावळींतावन आमी मेकलें जाय ओतमो शळो जावन आसा केदाळाय भियेता देखून हांगा आमी देवाक खाल जावंक घट्ट मोर्न करन सवकासायेन आठवण आदारी जाय रेकलेक्शन आदारी जाय आनी आमच्या भितर दवलोतू संवसारी वस्तूंची आशा अपेक्षा हे आमी पयस करी जाय आनी अशें आमी तिसऱ्या कुडाक रिगता आसतना आमी कश्ट आमकां वस्तू आसल्यार देवाचो खरो मोग करी जाय आनी चड आनी चड तरान संवसारी वस्तू जावन आमी मेकलीं जाय चवथें कूड निजायकी उंचायेचें हातूंत देवाची देणी आत्म्याक लाभतात ती घेवंक आत्म्यान तयार आसा जाय हातूंत चिंतपा प्रास मोग चड उपकार आसो कार्य आनी करना जाल्यार चिंतून उपकारना 5व्या कुडाक आमी रिगता आसतना आत्म्या मोदें आनी देवा मोदें मोगाचें करार जाता ह्या तराच्या मागण्यांत एकवट कांयच उणो जायना जावच्याक आमी मोगाची कार्यां करी जाय 6व्या कुडाक येता आसतना ओतमो देवा कडेन विशेष सळावळींनी चलता आनी निमाणे 7व्या कुडाक आमी येता आसतना ओतमो देवातय आनी देव आत्म्यातय एक जाता आनी हाका आत्मीक काजार आमी म्हणटा द स्पिरिच्युअल मॅरेज हांगा ह्या मौनांत देव आनी आत्मो एकामेकांतय संतोष भोगतात मोगाच्यानो ह्या 3 बुकांनी आविलाच्या सांत तेरेजान सविस्तार तरान तिचो दैवीक अणभव आमकां विवारसिला ह्या दैवीक अणभवा मुखांतर तिचें प्रेरण आमकां जावन आसा की आमी तिचे बरी तिणें कशें संवसारांत मेकलें जावन आपणाकच खालतें करन मोगाची जिणी जियोवन तिणें एका उपरांत एक हे मागण्याची मेटां ती सडल्ली आनी निमाणें कशें देवा थंय तिणें एकवट जोडुल्लो तशेंच आमी सवकास ही मेटां सोडून देवा थंय एकवट जोडूं जाय सांत तेरेज आमकां हर एकल्याक एक आदर्श जावन आसा आमी तिचे बरी त्या मिस्तीक जिणयेच्या उंचायेचो निमाणो हंत द स्पिरिच्युअल मॅरेज आपणावंक सकणाव जावयेत पूण मोगाच्यानो तेरेजाच्या ह्या जिवनाद्वारे ती आमकां संदेश दिता की मागणें आमी कितेंच सुकोवंक नजो मागणें देवा आनी आमचे मदें आसो संबंद जावन आसा इश्टगत जावन आसा केदोळ मनासर आमी मागण्यांत देवा लागीं संबंद दवरता तेन्ना देवाची कृपा भरपूर तरान आमच्या जिवनांत आमच्या आत्म्यांत येता आनी आमकां आमच्या पथकाचेर मनशा सैमाचेर जैत व्हरून आमी जेजूतय नवी मनशां जावन सवकास जेजूचो एकवट जोडूंक आमकांय साध्य जाता देखून आमी सांत तेरेजा तावन हे लिसांव आमी जोडया आनी सदांच मागण्याचें जिवीत आमी जियेवया.
नामान तुका येजू बाळका वंदन तुका बेसावामचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसावामचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर